देव गेलेलो हांगाचो कोण हांगेलो तागेलो न्हय सर्वांगेले समाजाच्यो 18 न्हय 18 भायर गेलेली आशिल्ले जाल्यार पळय आमगेले समाजाक कितले सौभाग्य दिलें हां देवान. आमी आज कितें देवळां वचचे आज आमकां वचचे काय नगत्य आसले सर्वेस आमकां आमगेले समाजान नागा कसलो की एक दोश आसा थंय वचूंक हांवें नाका आज आमी हें सोनपुरा वतली तें हें सगळें आमकां नागा दोश आसा जाल्यार आमगेलें एक देवळ आसा गणपतील देवळ आसा गणपतील दोश आसा शिराळी नांव आमकां आमगेले समाजाचें न्हय वेंकटरमणालय विष्णू आसा रुद्रू आसा रामनाथ सर्वे आमगेले समाज पळया कितून भाग्यवंत आमी खंयी दूर वचूंक नाका दुसरे देवस्थानां वचूंक म्हणना तेवेळी प्राचीन दुखून आसूची देवळ शतमान दुखून आराधन करची देवळ कितून भाग्यवंत समाज आनी खंयचे समाजाक आसवेशी तेवेळी आमगेल्या हातांत आतां दुसऱ्या हातांच्या पुरो ते सरकाराले अधीन नाजाल्यार आनी कोणाले अधीन आसता आमकां आमगेले अधीन आसूची देवळ हें आसूनी आमकां हें समाधान जायना दुसऱ्या देवळां वचचें वच्चानच म्हणून सांगचें न्हय आमकां भाग्यवंत समाज देवी आसा तेवे आसा उग्र रूप जावंक हांवें तें आसा शांत रूप जावंक हांवें देवी तें आसा कितलो भाग्यवंत समाज आमगेले हांगाय जाल्यार कसं न्हय नागा सर्वे दोश वचूंक जाल्यार मंजेश्वर सर्वे उतले कोरून दिले न्ही कोणें ते विभुदेन स्वामी ते स्वाम्यान प्रीती करूंक जालें ना आज तेसल एक देवाक आज व्हड एक सेवा उतले समाजाच्यांनी सर्वांनी मेळून तांगेली शक्ती मिरवून सर्वे मिरवून पळय आमगेल्या समाजाक आनी एक देवान भाग्य दिलें आं कितें आतां पळय कोरोना येयलें आतां कोरोना वचून एक वर्ष तरी जाय न्ही 6 की 7 म्हयने जाता मात्र फुडलो खंयचेंच आमगेलें एक देवस्थानाचें खंयचेंच एक प्रोजेक्ट घाल्ला सगळे लोक हें देवान आमकां दिलें व्हड सौभाग्य म्हूण सांगता आमी खंयचेच चाबर आमी सांगीन लढायो ते सोडा उतले खंयचे आमी घाल्ले हात देव आमगेले करान करयना हांवें ताका कसलें उणेंपण अडयत ना तें आमगेले समाजाचें आनी आमी दुसऱ्याल कोणाली वचना ती आमी आमगेले पयारी आसून घेवचें दुसऱ्याल वचाक येना वचचे समय न्हय आमगेले समाजान दुखूनू आमी करचें ते आमगेले समाजाक गूण कोणे एक चांग करता ती आमगेले भाग्यवहित्व जामगा ताज्यान देव ती करता आमी दिल्ल्या रे देवू बापा ताजे 4 वंट्यान दिता आमी सांगच्या बरो ती दिनी म्हूण मागीर बळयला कळतना तशी हांगाय जाल्यार देवाक व्हड इतिहादीमच्या देवाक एक वैभव वाडोवंका आनीक देवान आमकां अनुग्रह कोरका आमगेले दोळ पुनीत कोरका तशी आज देवाल एक सेवा करून आमगेले दोळ मात्र न्हय सर्व इंद्रिय पुनीत करची तशी केल्या देवान परमात्मान व्यासरूपती नरसिंहान तशी भद्र नरसिंहान विशेष जाम अनंतेश्वरान ही केलेली सेवा स्वीकार करून आमगेले खंयचे रुपार इच्छा आसा की ती पूर्ण करून आमगेले खंयचेय रुपार चड उणें जालें नासलें कामां वेळेर नाजाल्यार आनी खंयचेय वेळेर चड उणें जालें नासलें देवान परमात्मान क्षमापण करून हे केल्लेल्यान स्वीकार करून मुखार जाल्यार विशेष वैभव देवाल वृद्धी करून अनुग्रह करून प्राप्ती करची तशी देवान अनुग्रह करका म्हूण पुनः देवाल प्रार्थना करून निमगेल सर्वे दिवन अनुग्रह करका म्हूण पुनः प्रार्थना करून आमगेले दोश निवृत्ती करून दिन आमकां पुनीत करून छला सुका आमगेले मालगड कशी चोलयल्या ती देव धर्म म्हणू तशीच प्रीती श्रद्धा आनी विश्वास वृद्धी करून अनुग्रह करका म्हूण देवाल प्रार्थना करून रबयतात.